गोंयांत आतां डुप्लिकेट डॉलर स्कॅम. कलंगुटे डुप्लिकेट डॉलरांचे बदला भारतीय चलन घेऊन टोपी घालपी एकल्याक पुलिसांनी अटक केली. कलंगुटे पबांनी काम करपी हे परप्रांती तरणाटे अशे तरेन फ्रॉड करपाक लागल्यात म्हण डॉलर एक्सचेंज करप्यांचो दावो. कलंगुटचे बॅनी जॉर्जान नेमके कितें चल्लां तें सांगले. गो भायर येयल्लो आनी हांव नासलें, म्हाजे भायर आसले. 300 नोट ताणें चेंज केले. 24,000 दिले ताका. तेन्ना 80 रुपीज आसले नोटाक. तेन्ना 24,000 दिले ताका. तो घेवन गेलो. मागीर हांव येयलो, हांव पळयलें जाल्यार डुप्लिकेट नोट आसले. तो मागीर पळयलें डुप्लिकेट. मागीर हांव पिसलें हाका पिसलें आनी मागीर हांगाच दवरलें. हाका पिसून थंय दवरलें. मागीर हांव कोण येयलो म्हणून कांय सुद्दां न्हू. व्हिडिओ CCTV मेळ्ळो म्हाका. CCTV मेळ्ळो म्हाका. तेन्ना मातशें हें जालें. कोण मागीर मेळटलो म्हणून. मागीर कितें जालें जाणा, आयज तेणी परतून 2 महिन्या उपरांत आज येयलो. 2 जाण येयलो. म्हाका म्हणटा डॉलर चेंज करूंक जाय. हांव म्हणलें कितले आहा? हांव म्हणटा तो म्हणटा 400 डॉलर म्हणटा चेंज करूंक जाय म्हणलें. हांव म्हणलें ओके म्हणलें. समजा ताका भितर गेले आनी शटर बंद केलें. शटर बंद केलें आनी ताका पुलिसाक आपयलें. तेय डुप्लिकेट. तो घेवन येयलो तेय डुप्लिकेट नोट. पुलिसाक दिल्या सगळी नोट, सोडी पयलींची नोट, बिजनेसचे नोट, आतां ताणें दिले ते नोट सगळे पुलिसाक दिले. हे तेगे जाल्यार तूं खंय काम करता? तो महफिल कितें डिस्को हांगा कलंगुटा खंय डिस्को आहा. महफिल डिस्को कितें तें महफिल कितें डिस्को हांगा डिस्कोन कामाक आमकां. आनी तेजे वांगडा आनी एक तेजे फ्रेंडाक आपयलो आनी राजू म्हणून कोण एक मोठो असो गेलो. तेणी कितें केलो, येयलो समजा तेजे मोबायलूच फॉर्मेट केले. हांव म्हणलें तो मोबायल फॉर्मेट करूं नाका म्हणलें. मोबायल पुलिसाक दिवंक जाय म्हणलें. कित्याक हे बारीक म्हणून हे न्हू, हे व्हडली क्रायम न्हू तो. डुप्लिकेट नोट कितें म्हाजे कडेन केले 2 महिने पयले. आतां तेणें केलें म्हणल्यार कितले शॉपाक गेले आसतलो तेणी. कितें कोण ओपना म्हणून आमी कितें केलें, आमी सोडून गेल्ले. कित्याक आतां पुलिसाक कंप्लेन करता कोण कोण पुलीस विचारलो कोणी चेंज केलें, कोण मनशाचें नांव कितें, आमचें नांव ना तेजें. हांव ताका लागून सोडून गेलें. भिजलें आनी थंय दवरलेलें हांव. हे व्हडलें राकेट आहा तेजें. हे धाकटें न्हू. ताका लागून पुलिसाक कितें म्हाजे 24,000 गेलो. आतां म्हाजे गेलो, फाल्यां दुसऱ्याचे वयतले न्हू. हे व्हडली राकेट आहा. कोण बायल बसोन थंय पळयता तो. हेंगे दवरूंक जाय. हेजे गँग आसाची. कितें नोट म्हणल्यार कितें आहा, हेणी कोणी तरी कोणी केलें मिशीन, त्याचे सगळी मिशीन सगळी आसलें ताजे कडेन. तें दवरूंक जाय तेणी पुलिसान. नाही पुलिसान दवरतलो तो का. ते आतां येयले पुलिसान सगळें करतलो तो म्हणटा तुमी आपूण तें करता म्हणटा पुलिसान. कितें अवेअर करूंक सोदता आख्या कलंगूटच्या लोकांक? हे मेन पुलिसानूच ताका आतां बंद करपाचें. आतां पुलिसाक चान्स दिले. हांव पळय म्हजे हातीन मेलो समजा शटर बंद करून भितर उडयलें. समजा पुलिसाक आपयलें. ते दिलें ताका हातीन. कितें हे न्ही फाल्यां वचून दुसरे कडेन करूं नाका. दुसरे कडेन करून कितें मेळता कितें 2 रुपये 1 रुपया मेळटा म्हणून सामको तो खात्रोनूच उडयता न्हू. बॅनी जॉर्ज आजच्या मोबाईल शॉपार जो एक मोहम्मद रेहान जो नावाचो एका कलंगुटांतून क्लबान काम करपी स्टाफ आसा, तो खंय तरी फेक डॉलर्स घेवन बॅनी जॉर्जा कडेन आयिल्लो. तांच्या म्हणण्या प्रमाणे तेणी अशें म्हटलें की 2 म्हयन्या पयलीं म्हणजे सप्टेंबरान तोच मनीस फेक डॉलर्स घेवन तांचे कडेन एक्सचेंजाक आयिल्लो. काल परत एकदा मोहम्मद रेहमान जेन्ना तांकां कळ्ळें की तो तेजे कडेन एक्सचेंजाक येयला डॉलर्स घेवन आनी ते बी फेक, तेन्ना तेणी तांकां खंय तरी तेणी उलोवन बिजी शॉपारूच दवरलें आनी थळावे जे कलंगूटचे पुलीस आसात तांकां तेणी फोन करून आपयले. कलंगूटच्या पुलिसांनी मोहम्मद रेहान हाका अटक केल्लो आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर स्नेहा असोटीकर.